खुबशे सुदारला आनी काही गोष्टी करूंक जाय. कांय ट्युरिस्टाचो फ्लो इतलो आसा. काही आमी पळयताले काही 20 वर्सां पयलीं गोंयांत जी हें आशिल्लें की ट्युरिजम कमी आशिल्लो, फ्लो कमी आशिल्लो. जितलो ट्युरिजमाचो फ्लो वाडटा आनी हे जे बाकीच्यो गोश्टी अनवॉन्टेड जे काही इन्सिडेंट जातात ते खरोखर चिंताजनक आसात. परंतु सरकारान तेजेर कंट्रोल घेतला आनी अशें कमीत कमी हे जावचें अशे पद्दतीन सरकारचो प्रयत्न आसा. भाऊ प्रत्यक्षान पळोवपाक गेल्यार इतले ट्युरिस्टांक मारप चालू आहा, मर्डर चालू आसा, सो लॉ अँड ऑर्डर खरीच हारले अशें तुमकां दिसना? जें आसा जेन्ना म्हणून म्हटलें की जशें जेन्ना फ्लो चड आसता, फूल स्टेप चड आसता, लोक चड येता तेन्ना आनी हे तुमी बारीकसाण पळय की गोंयच्याक संबंद काय ना, हे भायले लोक येतात, भायल्याच हातूंच्यान हे सगळे गोश्टी तांच्या हातूंच्यान जाता. कंट्रोल करूं हे खूब आवश्यक आसा. म्हणून म्हटलं जें कितें आहा तेंय बी सरकार आपल्या प्रयत्नशील आसा. सगळे तरेची पुलीस आसतली वा कितें हें आसतलें सगळे हितूंच्यान सरकाराचे प्रयत्न. पण भाऊ गोंयचे होम डिपार्टमेंट सारकें करता म्हणटा फंक्शनींग तुमी. कारण पुलिसूय आमकां खंय क्रायम करतना सापडटा. तेच आमकां बायल ती लेडीज पुलीस सापडली तेच्या पयलीं आनी काही योग्य कित्याक आनी पांचवी बोटां सारकें आसना. काही ऑर्गनायझेशनचे काही हे आसतले पूण ताका लागून एका लागून सरकाराचें नांव हें बदनाम जाता, पुलिसचें नांव बदनाम जाता. आनी म्हणून हाजे खातीर तरी एक स्कील ट्रेनींग ह्यो ज्यो काही गोश्टी आहा थंय इल्लेशें म्हाका दिसता आमी इल्लेसो फोकस दिवंक जाय. सध्या जॉब्स